हांवें हेज्या पयलीं सांगलां की आतांच हांव जाला हांव पयलीं विशय समजून घेता कितें तो आमचे CM आनी हाजे कडेन उलयता आनी मागीर हांव वतलें. बट हो आता विषय केन्नाच्यान चालू आहा म्हणल्यार तुमच्या नदरेक काय खबर ना म्हाका खबर आशिल्लें पण हांवें डीप स्टडी करून नाशिल्लो ताजे सो ताज्या नंतर आतां हांव एक्चुली आयज म्हजो संदेश आसा ताज्या बरोबर आमी वचपाचें ठरयल्लें. म्हाका खबर ना आतां कितें जालां कारण तोय नाशिल्लो संदेश. सो आता तुम्ही वचून मेळटले तांकां जे प्रोटेस्ट करतात गांवकार. पळयता तुम्ही लोकां वांगडा आसतले काय सरकारा वांगडा आसतले? हांव ज्या जाग्यार मेजॉरिटी लोक आसा थंय आसतलें. पूण मेजॉरिटी आता लोक थंयसर प्रोटेस्ट करतात. मेजॉरिटी ना न्ही थंय सगळे थोडे एक ग्रूप ऑफ पीपल आसा थंय. सो हांव ते तांकांय वचून मेळटलें हांव ना म्हणना तांकांय वचून मेळटलें. सो तू युनिटी मॉलाक तुमचो हयकार आहा काय न्हयकार आसा? दॅट इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन. म्हजें डिसिजन न्ही तें. तुमचें मत कितें काय तुम्ही आता निवडून येयला थंयसर नो कमेंट सद्या. ना तुम्ही निवडून येयला न्ही थंयच्या. हय हय पण आय हॅव टू टॉक टू माय अथॉरिटीज ऑल्सो. न्ही दोनूय वाटांनी म्हाका पळोवचें पडटलें कितें तें. सो तुम्ही CM कडेन तांकां व्हरताले घेवन? व्हरतलें न्ही हांव CM कडेन पयलीं डिस्कस करतलें कितें तें.